गोयची सरकाराची व्यवस्था जाग्यार घालपाच्या नांवान दुयेंत फ्रांसीस डिसोजा आणि पांडुरंग मडकयकाराक निमाणे नाल्ल दिलो। कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आणि मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडली। दोगूय खुश। तुमचो एक्सपिरियन्स पावरान आसलो तुमकां सांगला बेगीन No, in the end it is ministry, खंयची तरी मिनिस्ट्री, नॉट नेसेसरी पॉवर. ॲडमिनिस्ट्रेशनची थोडी नॉलेज येयला गेल्या फावटी. ॲडमिनिस्ट्रेशनाची येयल्या दुसऱ्या मिनिस्टरनूय गेल्यार तितलेंच आपण काम करपा जाय. स्वताच्या मेहनतीचेर काम करपाची संवय आहा, काम करपाची उमेद आहा. पोर्टफोलियो सांगल्या बी ना सांगू ना आमकां आयज काल एक्सपेक्टेशन आसलें की मिनिस्ट्री परत मेळटलें. म्हाका हांव कोणाकूच सांगूंक ना, कोणा कडेन मागूंक ना. सगळे देवाचेर सोडलेले, त्या प्रमाणे म्हाज्या मना प्रमाणे जालां. तुमच्या हिशोबा प्रमाणे वॉट वॉज दी फॅक्टर दॅट वेंट इन युअर फेवर? I don't know because I did not pressurize, I did not do any lobbying. Maybe because of seniority. सीएम एम्सात एडमीट आहात थंयच्यान ते तुमचे कडेन उलयलो सकाळी म्हजे कडेन 9:30 पावणे 10 जेन्ना म्हजो एक आय कॅम्प चालू आशिल्लो, कित्याक आज मोदीचे बर्थडेच्या निमतान पार्टीन कामां दिल्ली, तो म्हजो एक आय कॅम्प चालू आशिल्लो, तेन्ना म्हाका फोन केलो सीएमान की म्हणपाक लागलो, निलेश तुका हांवें मंत्री करपाचें थारायलां, म्हजे जे तुजे भरोसा आहा तो भरोसा तसोच दवरचो, म्हजे जो विश्वास आसा तसोच दवरचो. तेन्ना सर म्हणलें देव बरें करूं, आनी हो विश्वास तुवें म्हाका जो मंत्री करून दिल्लो करपाचो जो सांगला तो तितलोच पुरो म्हूण सांगलेलें. आनी हेजे पयलीं खुबशे आमी उलयल्ले आसा तो बरो नासतना, आनी ताका मनान आसतालें की खंय तरी गोंयान फुडें व्हरपाक जाय, आनी हांव तेजे चरणा खाली तेजे चरणा फाटल्यान हांव वावरतलो. जी तेणें पळय गोंयान आपणाचें नांव दवरलां, आपणाचें गोंयान जशें प्रशासन लोक तेजे फाटल्यान फॅन आसा, भारतीय जनता पार्टीचेच न्ही खुबशे बाकीचे तेजे फॅन खूब आसा, तशें काम करून म्हाका दिसता हांव तेजे इतलो पावचो ना, पूण तेजे इतले पावपाचो प्रयत्न करतलो. तुमचे कडेन उलयल्या म्हणटो तेंच्यान पोर्टफोलियो मातशी हिंट दिली आसता ना म्हाका पोर्टफोलियोचे पडोवंकूच ना. म्हाका मंत्री केलो तो व्हडलो पोर्टफोलियो कोणाक पडोवन गेलो, जे कितें दितलो तो म्हाका जर फाल्यां 1-2 म्हयन्यांनी वा 6 म्हयन्यांनी देंवयलो, म्हाका मंत्री म्हणून देवूंक शकता, म्हाका आमदार म्हणून देवूंक शकना. सो हांव हॅप्पी लोकांचें काम करपाक. वयल्यान कुडचड्या खातीर जे काम करपाक जे विशय आसा तो हांव मोठ्यान काम करतलो. मंत्री फाल्यां जर म्हाका सांगलें तूं देव म्हणून सीएमान सांगलें हांव उमेदीन देंवतलो. आतां सांगता सगळ्या वचून सांगता, फाटल्यान सांगपाची गरजूच ना, म्हाका दूख जावचोच ना. कलिगा मध्ये बिटरनेस जाल्यार कशी हँडल कलिगा भितर जे वायटपण आसा पळय, कलिगांनी जे कोणाक वायटपण दिसलां म्हाका खबर ना, हांवें पळोवंक ना बातम्यो सकाळच्यान, पूण तांकां दिसता जी सीएमाचो अल्टिमेटली सीएम मंत्री करता, हांव मंत्री करना. सो सीएमाचें डिसिजन हांव कसो वायट वा बरें सांगूंक शकतलो. सो सीएमान जे डिसिजन दिलां तितून हांव आसा. फाल्यां जर सीएमान सांगलें की तूंय देंव म्हणून हांव देंवतलो, तशें कितें आहा. सो अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज इम्पॉर्टंट न्ही. हांव फाल्यां चीफ मिनिस्टर जालो, एक एग्जाम्पल दिता जाल्यार मंत्रीमंडळ हांव सांगता तें जातलें, आनी कोण सांगता तें कशें जातलें. बीजेपीन खंय तांच्या कोटांतल्यान मंत्रीपदां दिल्यात, दोगांक काडले दोगांक दिले. This is an alliance government and the BJP has exited 2 ministers from their quota and brought in 2 ministers from their quota. This has nothing to do with us. It does not have any bearing on us. It is a decision we have to accept, being a collective decision and being part of the cabinet. But basically it is pertaining to the BJP. It is an internal matter of the BJP. सांगिनासतना निखळायलो म्हूण फ्रांसीस बेजार. निमाणो पर्याय म्हूण आपल्याक बीजेपींतल्यानूय काडूंक शकतात. काल पर्रीकाराक कॉल केल्लो, ताणें खंय रिस्पॉन्ड करूंक ना. आयज खंय पर्रीकार हायकमांडान निर्णय घेतला म्हूण फ्रांसीसाक सांगता. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार फ्रांसीसाच्या पॉलिटिकल रिहॅबिलिटेशनाची भाशा करता. फ्रांसीस डिसोजा हे पक्षाचे प्रामाणीक सैनीक आसा, प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा. थोडे मातशे हट जाले आसतले, कारण गेली 1 वर्स 1.5 वर्स तेंची तब्येतूय बरोबर ना. आज ते विदेशांत उपचार घेता. हांव देवा कडेन मागता की ते बेगिनात बेगीन उपचार बरे जावन एक गोंयान परत येतले, आनी पक्षान मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा तांकां जबाबदारी दिवपाचें, वेवस्थीत दितले जबाबदारी, पक्षाचें कामूय दितले आनी सरकारा भितर तेंचो योग्य तो मान सन्मान राखलो गेलो वता. फ्रांसीस आनी मडकयकाराक निखळायलो ताचे व्हडलेशे बीजेपीवाल्यांकूय अजाप ना. शॉक तो मिलिंदाक मंत्री केला ताचो. बीजेपीचे बहुमत विधानसभेत हुमकळिल्ल्यान सभापती प्रमोद सावंत आनी उपसभापती मायकल विधानसभेत इलेक्टेड पोस्टांचेर लॉक जाल्यात ती गजाल वेगळी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळेकार.